राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. तोस्बिताच्या एलिसाक सोर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. उठ आनी इस्रायलाच्या राजाक अहाबाक मेळूंक वच. तो सामारियेंत रावता. नाबोताच्या दाका मोळ्यांत तो तुका मेळटलो. तो मोळो आपणाचे आदीं करूंक तो थंय गेला. तूं ताका अशें सांग, सोर्वेस्पोर अशें उलयता, तुवें खून केलाय तो केलोय, आनी आतां ताचे बाटूय व्हरताय. आनी तूं ताका अशें सांगतलोय. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, नाबोताचें रगत सुण्यांनी लेवलां त्याच जाग्यार तुजेंय ती लेवतली. अहाबान एलिजाक म्हणलें, आरे म्हज्या दुस्माना, तुवें म्हाका सोदून काडलोय. एलिजान जबाब दिलो, होय, हांवें तुका सोदून काडलो. सोर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें करूंक तूं फुडें सरलोय देखून हांव तुजेर नोस्ट धाडटलों. तुजे संस्थीक हांव नपयत करतलों. इस्रायलांत अहाबाच्या घराण्यांतल्या सगळ्या दादल्यांक सूत तशें कैद्यांक मारून उडयतलो. तुवें म्हाका राग हाडलोय आनी इस्रायलाचे पोरचेक पातकांत घाल्ली देखून नाबादाच्या पुता जेरोबाच्या घराण्यांक आनी आहिजाच्या पुता बासाच्या घराण्यांक हांवें केलां तशें तुज्या घराण्यांतूय हांव करतलों. आनी जेजेबेला विरुद्धूय सोर्वेस्परान अशें सांगलें. जेजरेलाच्या मोळ्यांत जेजेबेलाक सुणी खातली. अहाबाच्या घराण्यांतली ह्या शारांत मरत तांच्योय कुडी सुणी खातली. आनी उक्त्या मोळार मरतात तांच्योय कुडी अंतऱ्यावेळी सुकणी खातली. आपले बायले जेजेबेलाच्या सांगण्यांक बुलोवन सोर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार वायट तें अहाबान केलें तशें आनी कोणेंच करूंक ना. कुड्ड्या देवान फाटल्यान वचून अहाबान एकदम कांटाळाची वस्त केली. तशेंच आमोरित्यांनी केलां आनी हे पासत इस्रायल पोरचे मुखार सोर्वेस्परान तांकां देसांतलीं धाडायली. आनी अहाबान ही उतरां आयकुलीं तेन्ना ताणें आपले आंगोस्त्र पिंजलें आनी साक घालून उपास केलो. साकूच घालून तो न्हिदलो आनी मेंगो कसो सवकास चलूंक लागलो. तेन्ना तिशबितीच्या एलिजाक सोर्वेस्परान म्हणलें, म्हजे मुखार अहाबान कसो खालतो जालो तें तुवें पळयलंय. तो म्हजे मुखार खालतो जालो देखून हांवूय ताच्या जिवितांत नोस्ट धाडचो ना, पूण ताच्या पुताच्या जिवितांत ताच्या घराण्याचेर हांव नोस्ट धाडटलों. देवाचें उतोर्डें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावंक दी. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. काकलूत जारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोनवाळ्या देवा, गुन्यांव पसून उडोय. पातकाची खोट तुवून म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हजो गुन्यांव खरोच आयज हांव ओळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार ठेवतां. तुजें चुकलां सायबा, तुकाच अपमान केला. तुजे नदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा आमची काकलूत कर. म्हज्या पातका वयली नदर तूं काड सायबा. सगलो म्हजो गुन्यांव काडून उडोय देवा. देवा, तारका म्हज्या दोळेन म्हाका निवार. सगल्याक
तुजी दया वाकाणटलो सायबा. जबाब: आमी पातकी सायबा, आमची काकलूत कोर. उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला, तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमचे दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. हे परी तुमी तुमच्या सुर्गींच्या बापाची भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपल्या सुर्या वायट तशेंच बरे मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार तुमी कसली मुजुरी फावो? तळकारूय तशेंच करतात की ना? आमी तुमच्या भाव बंदांकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस चड तुमी कित्याक करतात? ओन भावाटी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सुर्गींचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ दुस्मानांचो मोग. मोगाची सोपूडणाय. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक सांगता की तांणी आयकलां आसतलें जे आदल्या काळार म्हणटाले, मनशान आपल्या पेल्याचो मोग करचो आनी आपल्या दुस्मानांक किकोन करचो. पूण जेजू तांकां आपली नवी मुळावी शिकोवण म्हणजे रॅडिकल टिचींग दिता, सांगून की आपल्या शिसांनी आपल्या दुस्मानाचोय बी मोग करचो आनी तांकां सोतायतल्या पासत देवा लागीं मागणें करचें. कित्याक सगळींच मनशां देवाची भुरगीं, वायटोवी आनी बरी. सगल्यांचेरूच देव आपलो सुर्याचो प्रकाश आनी मळबा वयलो पावस धाडटा. जेजू फुडें म्हणटा की तांणी आपल्याचो मोग करतल्यांचोच मोग केल्यार तातूंत कांय व्हडलें कांयच ना. वायटोवी मनीस तशेंच करतात. आपल्याक बरें करतल्यांक तेवूय बरें करतात. आपल्यांक वळखितल्यांक तेवूय वळखितात. जिविताचो संदेश. जेजूच्या सिसांचो मोग सुर्गीच्या देव बापा सारको सोपूर्ण म्हणजे परफेक्ट जावचो. ना फकत बऱ्याचोच मोग करचो, पूण वायटुवयांचोय मोग करचो. आपल्या दुस्मानांचोय मोग करता तो देवा भाशेन मोगाची सोपूर्णायेन भरतलो. मागणें. म्हाका वायट करतल्या आनी पिडापीड दितल्या पासत मागूंक आमचेशी तूं राव जेजू.